आमच्या नावाक आमच्या पावलांक उजवाड. पवित मिसाचें बलिदान समारंभताना देवाच्या उतराक म्हत्वाचो जागो दिलोलो आमी पळयता. देव आपल्या उतरा वरवीं आमचे लागीं उलयता. देवाचें उतर पोतवेदार. देवाचें उतर खऱ्यांनीच जिवें तशेंच सुडसुडीत. दोनूय वाटांनी पाजलोले तोरवारीवन देवाचें उतर खोल भितर रीग घेता. आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी चिंतना पारखिपाची तांक देवाच्या उतराक आसा. ह्याच देवाच्या उतराचेर थोडो वेळ पवित संस्कारा मुखार आमचो नियाळ करुया. इल्लें ओगेपण सांबाळचें. Sacramenta Raudonia Mogacha Jesu Sacramenta Raudonia
भोवमोगाला जेजू वेदीचेर आसलोल्या पवित उंड्यान रीग घेवन तूं आसाय म्हूण आमी सोत मानता. तुजें आसणें बगूंक आनी त्याच बरोबर तुज्या दैवीक उतराचेर खोल नियाळ करूंक ह्या वेळार आमी एकठांय जाल्या. दिमेर पडून तुज्या मुखार आमी आसा. तूं आमचो सोमी, तूं आमचो देव. तूं देवाचो सोब मनीस जावन आमचे मोदें आयलोय. ह्या वेळार सगळे भक्तीन आनी मानान आमी तुका नमस्कार करता. आमची बोजोण तुका आमी ओंपता. सोगलीं बसूया. आमचें दिनवाशी मन बापाक उबारून ल्हान ल्हान दिनवासणीची मागणी बापाक उबारुया. दर एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब घेवन दिवया. देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिनवासुया. 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 बापा पवित्र मिसाचे बलिदानान दिसपोटी वांटो घेवंक आमकां फावो केल्ल्यान देखून देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिनवासुया. देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिनवासुया. बापा मिसाचेर आमकां तुजें उतर
पोरगोट जाता आनी याज्ञिकाच्या प्रवचना वरवीं त्या उतराची आमकां खोल समजुनी मेळटा. देखून बापा, एका आरशांत पळोवन आमचें रूप आमी निटायेर घालता. तशेंच तुजें उतर आमचें जिवीत न्हवसरूंक आव्हान आनी स्फूर्ती दिता. देखून आमचे डायसिसीन पवित्र पुस्तकाच्या वावराचें खातें देवा उतराचेर शिबिरां घडोवन हाडटा. तातूंत जायतीं जाणां मोगान आनी उर्बेन वांटो घेतात. देखून आनी कोणूय दिनवासनेची मागणी करूंक सोदता जाल्यार तांणी करची. सोम्या जेजू, ह्या वेळार तुज्या पांयाशी आमी एकठांय जाल्या. हो इल्लोसो वेळ तुज्या सांगाता सारूंक आमकां भोव करून म्हाका फावो केलें. देखून हांव तुका आर्गां दितां, वाकांटान बीन वाचतां. प्राचीन काळ, कुरपेचो काळ तुवें आमकां फावो केलाय. ह्या काळांत आमचीच नवसोडणी करून आमच्या जिवितांत बदलणी हाडून पवित्र आत्म्याचे गोठायेन तूं आमची मनां उजवाडायताय. आर्गां दिनवास आनी मोहिमा तुका सोम्या. सर्वेच्या मोगाल बाबा, तुका आर्गां दिता आनी तीन वाचता, वाकांटान तुजी स्तुती करता. हो वेळ तुवें आमकां फाव केले देखून
पिराचिताच्या काळार हो एक स्वेग आमकां मेवला आमची मनां काळजां नितोल करपाक हें आमच्या मनान कितें आसा पळय तें रागान तर आमी मागता जाय जाल्यार मागता मोला जेजू आयच्या दिसा तो आमकां बरें मन बरें काळीज एक मनाची एक काळजाची आमकां सगळें कर म्हूण मागता अर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू मोगडा जेजू आर्गां तुका ह्या आयच्या दिसा पासून आमच्या ह्या जिविता पासून आमी जिती आसात म्हूण हांगा हे वेळार आमकां बरी भलायकी आसा म्हूण आमचे सगळे कुडीचे सांदे बरे भाशेन चलतात देखून आर्गां आनी निनवास तुका सुमिया अर्गान दिनवास तुका अर्गान दिनवास तुका बाय चालू आसा तुवें मतलब तुम कलर अर्गान दिनवास तुका आमकांय तूं बरे भाशेन राखता आनी सांबाळटा अर्गान तुका परिणाम तुका दिनवास तुका आमचे सगळे दिनवास एकठांय करून गितांतल्यान ते बापाक ओळखुया गीत गावया तुजे उपकार दोनया कशें बांदयतले E12 Tu
इलोसो वेळ ओगीच रावून देवाचें उतर आयकून तयार जावया. मोगाला जेजू, आमची लागीं उलय. आमचें काळीज जागृतायेन भर आनी आमचें गिन्यान तुज्या उतरान जाणवी कोर. उलय सोम्या, तुका आयकून आमी आशेतांव. गीत घेवया देवाचो सोद तूं B3. देवाचो सोद आयलोय देवून संवसारांत. जिविता सोद तुका आयकूंक रावता. उलय आमची गोडे उलय, जागोय आमची मोनां जागोय. पोर आमची गोडां तुज्या
मोगेपणान देवाचें उतर आयकुया ल्यूक 24 वर्स 13 to 35. इमासाच्या वाटेर दोगा शिसांक जेजूचें दर्शन. त्याच दिसा अशें घडलें. तांचे भितरले दोग जाण जेरुजाल्यांतान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या इमास नांवाच्या ग्रामांत वेताले. आनी हे सगळे गोडितांची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें. ते एकामेका लागीं उलोवन सोच्छा करतासतना खूद जेजू लागीं सरून तांच्या बराबर चलूंक लागलो. पूण तांणी ताका वळखोंक ना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर साय कशी आयली. ताणें तांकां म्हणलें, वाटेर चलतना एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? ते थांबले. तांचें तोंड चिंतेस्त दुखेस्त आसलें. क्लिओपास नांवाच्या तांतल्यान एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुजाल्यांत हे दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा यात्रिकार कितें? हे उतराक ताणें म्हणलें, कितें घडलां? तांणी तांकां म्हणलें, नाजरेतकाराक जेजूक विशीं घडलां तें देवाक आनी आखे पोरचे मुखार कोन्यांनी तसो उतरांनी पोदवेन बोल्लोलो प्रवादी तो आसलो. आमचे मुखेल यादनिकांनी आनी वडीकारांनी ताचेर मोन्नाचें फोर्माण मारून ताका धरून दिलो आनी खुर्सार मारलो. तोर जेरुजाल्याक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताल्यो. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आयज 3रो दीस. त्या भायर आमचे भितरले कांय बायलांनी आमकां घाबरायलें. उजवाडाच्या आदीं ताचे समाधीशी ते गेल्यो, पूण ताची कूड ताका मेवली ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें ते सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखूनच आमच्या बाराबरचे कांय जाण समाधीशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितले म्हूण गोली तुमी? प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलें सोतमादूंक कितले म्हूण जोड मनाचे मनीस तुमी. देवाचे कोशे पोरमोणे क्रिस्तान सोगल्या सोंसचें आनी अशें आपले मोहिमेंत प्रवेश करचो म्हूण नोकलोत आसले तुमी. मागीर मोजेसाचे आनी सोगल्या प्रवाद्यान मेरेन आपणाक लागता तितली शास्त्रांचो ओर तो तांकां सांगूंक लागलो. इतले म्हणसर आपूण वेताले ते ग्रामा लागीं ते पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी परतून म्हणलें, आमचेशी राव. तर सांज जायत आयली आनी दीस दारीर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावून भितर गेलो. तांच्या सांगाताक जेवणाक बसलोलो आसतना ताणें उंडो घेतलो, देवाक 3 वाजलो आनी तो मोडून तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांचे दोळ्यां मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें,
तो वाटेर आमचे कोडे उलोयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें कालीस भितरल्या भितर उलपतालें न्हय. आनी तेच वेळार उठून तो जेरुजाल्याक परत गेलो आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाताक एकठवलोली आसली ती तांकां मेळ्ळी. हांणी हे दोगांक सांगलें, सोबी खरोच पुनर्जिवंत जाला आनी सिवामाक दिश्टी पडला. आनी तांणी दोगांयनी वाटेर गोल्लोल्यांची खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. देवाचें उतोरें. एमावसाचे वाटेर आसलोल्या शिसान जेजू भेट्टा आनी तांच्या जिवितांत वांटो घेता. जें कितें घडलां तें नवे नदरेन पळोवंक जेजू तांकां आपल्या उतराचें बळ आनी उजवाड दिता. जेजू आपूण तांच्या वांगडा जेवणाक बसता. उंडो मोडटाना ते ताका वळखतात आनी जेजूक परगटूंक उर्बेन व्हरतात. मिसांत तशेंच जाता. देव वाचपांतल्यान उलयता, आमच्या जिवितांत रीग घेता आनी आमकां खुशाल करूंक सोदता. दर आयतारा 3 वाचपां वरवीं देव आमचे लागीं उलयता. हे तरेन आदल्या तशेंच नव्या करारांतल्यो घडण्यो आनी जिवीत आमच्या कानार सादवता. जेजूचें जिवीत आमच्या दोळ्यां मुखार उक्तें जाता. जेजून एमास वेतेल्या शिसांचो भावार्थ मजबूत केलो. मिसांत वाचपां वरवीं आमचोय भावार्थ घट जाता. उतराच्या उजवाडान आमचें कोटें जिवीत, आमचें दोळिरें जीण उजवाडाक आयलें. तर आतां आमच्यो चुकी वळखून घेवन बोगसणें मागुया. दर एक मागण्या उपरांत आमचो जबाब जातलो, काकूट म्हजी कोर, काकूट म्हजी कोर सायबा, आमी गांवून म्हणटले. काकूट म्हजी कोर, काकूट म्हजी कोर. बापा मोगाला मिसाय पोरगोट जालोलें तुजें जिवें उतर हांवें मन लावन आयकूंक ना. जायते पावटी
प्रवचन सोंपतोच हांव मिसाक आयलां. तुज्या उतराक हांवें मुखेल जागो दिवंक ना. देखून बापा दोयाला मिसा पोरगोट जालोले तुजें उतर हांवें आयकलें, पूण हो दैवीक संदेश म्हज्या काळजांत हांवें भितर काडूंक ना. एका कानांत आयकून तो दुसऱ्या कानांतल्यान भायर घेतलो. अशे तरेन तुजो पूत जेजू म्हाका मेळपाचो चुकलो. देखून बापा मोगाळा पवित्र पुस्तक हांवें म्हज्या जिवितांत भितर काडूंक ना. आमच्या गोराब्यांत पवित्र पुस्तकाचो फावो ते परी उपयोग करूंक ना. देखून बापा मोगाळा मिसाचेर यादनीक प्रवचन करतना हांवें तें चित्तान आयकूंक ना. प्रवचन लांब जाल्यार हांवें गुणगुणायलां. देखून आनीक कोणाकूय मागणी करूंक जाय जाल्यार तांणी वेळ घेवन करचो. सुर्गीच्या बापान बो सोबीत सुंदर संवसार रचून मनशाच्या हातान घातलो. आयज आमच्या चापलेपणाक लागून पदवी, घर, आख्खो संवसार दुखान सुस्कात्ता. सायबा, असल्या पातकांतली आमकां निवार. आमचेच ताळण्यान आमचेच पातकाक आयज परसा भोव व्हड दूख भोगता. भुरगीं, तरणाटी, वाडलोलीं, जाणटी कश्टवतात. दुनिया इजुजाची मोळां सोंपय. सगल्यांक शांती समाधान जिवोवंक देशाच्या राजकारभाराची मोनां उसवाडाय. पोरजेक शांतीन संस्कायेन जिवंक न्हय जापलेपणान पदवेन मानान गर्वान जिवंक एका राजाचेर दुसरो राज चलोवंक. पूण सगल्या राजान अधिकारान एकामेकाच्या मोगान शांती समाधानान जिवंक सगल्या परसांचे नांवान हांव तुजे लागीं भोगसणे मागतां. देवाच्या उतराक आमी आमच्या जिवितांत म्हत्वाचो जागो दिवंक आनी हे तोरेन पवित्र मिसाचें बलिदान एक भावार्थाचो समारंभ जावंक
आमी उर्बेन वावरूंक आमची थोडी मागणी करुया. एका एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब जातलो. आमचे मागणे आयकून घे सायबा. आमच्या पवित्र सोबेच्या वडिलांनी देवाचें उतर खोलायेन शिकूंक आनी आपले पोरचेक तें हुशारकायेन शिकोवंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आवय बापायनी तशेंच संदेशकारांनी ल्हान भुरग्यांक देवाच्या उतराच्या उजवाडान आकारून हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सगल्यांनी आमी जेजूची वळख खोलायेन घेवंक आनी हीच ओळख आमच्या बऱ्या उलोवपांतल्यान कोरण्यांतल्यान आनी जिविताचे देखींतल्यान परगट करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सेवा धर्मीक रितींनी परगट जातोल्या देवाच्या उतराक आमी सदांच कान दिवंक आनी तें जिवितांत पाळून जिवीत अर्थाबरीत करूंक देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आतां कोणाच्यानूय आपले मागणी उबारूंक जाता. सोम्या जेजू, तूं आमचो दोनी, तूं आमचो राय. ह्या वेळार कालतिकायेन आमच्या पाप साहेब लिओ 14वो, आमचो बिस्प साहेब फिलीप नेरी हाच्या उल्याक कान दिवन खोलायेन भावार्थान आमी मागण्याक वेळ सारूंक आख्या संवसाराक शांती आसूंक मागूंक जावं ते तेर्साचे मागणे, जावं पवित्र संस्कारा मुखार बसून मागणी करून, जावं आमच्या घरांनी एकठांय जावन गोदच्या बरोबर मागणी करून आख्या संवसाराक शांती आसूंक मागूंक ही झुजाची मोळां जीं उपरासल्यान ती पयस करूंक आमकां तुजो आदार दी. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मोगडा जेजू, ह्या पिराचेत काळांत मागता मोगडा जेजू जायत्या घरांनी शांती ना. त्या घरांनी शांती जावं. तेच भाशेन जायत्या घरांनी तरेतरेच्या दुयेंसांनी लोक कश्टवता. थोड्या दुयेंसांक इलाज ना, मेळोंक ना आजून. आनी जे कोण पळय जेजू कुलो मागतात तांकां बेगीनूच बेगवणी फाव कर. तुझ्या लागीं प्रार्थना. आमचे मागणे आयकून घे बापा. एमाउसचे सीस घरा आयले. कोणाचो पाडलाव आमी केलो. जो पाडलाव केला ताका होणान घातलो. होणांत फुल्लो तो आतां कुसतलो. आमी रावताले तो इज्रायलाक सुट्टलो म्हणून रोमकाराच्या हातांतलो. आमी घराया फटवले आमी. पूण वाटेर गोजाल कुतसळा जेजू खूब दिश्टी पडलो. कितले जड मनाचे मनीस तुमी. तो निराशीपण आमकां येता जेन्ना देवाचें उतर आमचे सवेना.
आनी जेन्ना जेजू तांच्या सभ्यां उलयलो तेन्ना तांची काळजां भितरल्या भितर उलपतालीं. तर आमी निराश जाता, डिजेस्पराद जाता, एकसुरपणान सांगोडटा तेन्ना देवाचें उतर पवित्र पुस्तक आमी उगडून आनी वाचूंक आनी आमची काळजां भितरल्या भितर उलपूंक हें मावसे दिसांचे जालें ते भाशेन हें देणें मागून आमी मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. जेन्ना वेळ जालो, चलतां चलतां वेळ जाली, सांज जाली आनी जेजून वेताशें दाखयलें. वेळ जालो आमचे मदें तूं राव. जेजू रावलो. जेवण दिलो. उपरांत उंडो म्हणलो म्हणजे मीस केलें. आनी मीस केलें तेन्ना ताणें वळखिलो जेजू. तेन्ना नाच जालो जेजू. तर जेजू जायते फावटी आमकां मेळटा पूण आमी वळखना जेजू म्हणटा. पूण मिसांत येता तेन्ना खरो जेजू आमकां मेळटा हें आमी मनांत रिगोवन देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. निराश जाल्ले एसीस घरा येयल्ले परतून ताका बळ मेळ्ळें जेजू मेळटूच. आमी आनी घरा रावचे न्हू, या आमी जेरुजाल्या परतून जेरुजाल्या गेले. 11 अपोस्तलांक दुसऱ्यांक मेळ्ळे आनी सांगलें आमकां जेजू मेळ्ळा. ताणीं सांगलें आमकांय जेजू दिश्टी पडलो. उमेद वाडली, उर्बा वाडली. जेजू परगटुया आमी हें ताचें मन जालें. हें देणें आमकांय दी म्हणून सगळ्यांक मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. Loving God, we come before you today. For once again, we are a world affected by war. So many lives disrupted, so much destruction, so much needless loss, so much fear, uncertainty, and pain. Forgive us when we fail to live in peace. We pray for peace and unity, not just the end of fighting and the laying down of weapons, but a deep and fair peace that changes hearts and lives. We pray for those in power. Give wisdom and courage to world leaders. Give them a willingness to talk and work towards peace. For blessed are the peacemakers. We pray for one another that we would stay true to Christ, who calls us to be peacemakers, who calls us to seek justice, who calls us to love both neighbor and enemy. We pray for safety and protection for residents and visitors across the Middle East and the Holy Land. We pray for comfort and kindness for all who are grieving, for all who are afraid. As it is said in Matthew chapter 5 verse 9, blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God. Amen. आमचे मागणे आयकून घे.
हांव तुका दिववासता तो दीस तुवें आमकां बरो फावो केल्लो तुका दिववासता बापा आख्या संवसारा पासून हो सोबीत आनी सुंदर हो संवसार तुवें रचलो आनी मनशाच्या हातांत तुवें घाललो पूण आयज मनीस जायते वेगळे चिंता वेताच्या गांवांनी झगडीं झुजां पेटलेलीं आसात जायते लोक अडवळटा जायते लोक दुखी जाला मोगळा जेजू झुजां पेटलेलीं ती पयस कर जेजू ताच्या भितर शांती हाड जेजू एकामेकां सगळें भासाभास करून तांच्या जिवितांत बरो संबंद हाड जेजू आनी हे पेटलेले झूज पयस करून तुज्या बरें मागता जेजू तांची काळजां म्हण हांव जोडाय जेजू आनी आख्ख्या संवसाराचेर आख्ख्या देशाचेर तुजो बोध रोल आशिर्वाद मागता जेजू ह्या वेळार जेजू मोगळा जेजू देशाक हांव तुज्या पांयाचेर दवरतां ताच्या जिवितांत शांती हाड जेजू राग पेटलेलो पयस कर जेजू आनी एकामेकाच्या सांगातान बरें उतर दिवन एकामेका सगळें मोग दिवन तांकां शिकयत जेजू Without you, we are nothing. You are the one who can stop the war. You are the one who can bring peace. Lord, we pray for our loved ones who are in the Middle East actually terrified. They do not know what is happening. We pray for them, for their safety, to bring them to their homeland. Thank you, Lord. देवाचो आशीर्वाद घेवन तयार जाताना आमी गीत घेवया R38. तुझ्या हातांत जीव प्राण माझा तूच माझा आसरा जिणे मोचे तुझे विणे नाशा विना परमासा तुझ्या हातांत जीव प्राण माझा तूच माझा आसरा जिणे मोचे तुझे विणे नाशा विना परमासा मोगळा जेजू जीवन अमृत जिविताचो मोगळा जेजू हो थोडोच वेळ आमी तुज्या सांगातान भोगलो तुजेंच उतर ध्यान आनी मन लावून आयकूंक तुवेंच आमकां तयार केली तुजें उतर आमच्या जिवितान फलादीक जावन आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें दर एक उतर तुज्या सोबदाचो आकार
घेवंक आमचें उलोवप मोगाचें जावं दी. आमच्या जिवितांत तुजी खुशी करूंक आमकां निर्णी. आमचेर तुज्या देवीक उतराची राजवटकी चलोवन दी. हे तरेन आमी आमचें जिवीत तुज्या उतरान बदतल्या आनी तुज्या उतराचे शिकोवणे प्रमाणे आमी चलतल्या. हे जिवितांत पाळूंक हे वेळार आमकां तूं तुजो आशिर्वाद दी आनी आमकां कृपेन भर. हें आमी तुजे लागीं मागता तुजो बापा आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सदोय जावन देव, सदो जावं देव, सदोय जावन देवाचें बो पवित्र नांव, सदो जावं देवाचें बो पवित्र नांव, सदोय जावन जेजूनीस देवान नीज मनीस, सदो जावं जेजू नुज देवान नीज मनीस, सदोय जावन जेचें नांव, सदो जावं जेजूचें नांव, सदोय जावन जेचें बो पवित्र काळीस, सदो जावं जेजूचें बो पवित्र काळीज, सदोय जावन जेचें बो मोलीक रगत, सदोय जावन जेजूचें बो मोलीक रगत, सदोय जावन जेजू पवित्र साक्रामेंता आल्तरा वेल्या, सदोय जावन जेजू बो पवित्र आनी साक्रामेंतान आल्तारा वेल्या, सदोय जावन देव आत्मो साण बुजवणार, सदोय जावन देव आत्मोसान बुजवणार, सदोय जावन देवाची माय बो भाग्यवंतांक कुंवार मारिया, सदोय जावन देवाची माय बो भाग्यवंतांक वार मारिया, सदोय जावन मारयेचो पवित्र आनी कोतावण गोर संभव, सदो जावं मारयेचो कोतावेन गोड, सदोय जावन मारयेचें अनोदवंत कुडी आत्मे सरकार वरोन, सदो जावं मारयेचें अनुग्वन कुडी ओतम्या सयत स्वर्ग व्हरून, सदोय जावन मारयेचें नांव ती आंकवाऱ्यान माय, सदो जावं मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माय, सदोय जावन भाग्यूंक झुजे मारयेचो बो निर्मळ पोती, सदो जावं भाग्यन सुजे मारयेचो बो निर्मळपती, सदोय जावन देव ताचे बोडव्यान भोगतांताय, सदो जावं देव ताच्या पोडव्या आनी भक्तांताय. शेवटाक आमी गायन घेवया F6 पेज नंबर 88 F6. देवा विश्वास देवा काढा जेजू सोबी आमकां विजय. देवा विश्वास देवा काढा जेजू सोबी आमकां विजय. जेजूचो पोरमोळ आमी सगळे कोणी शिपडोक वेता. जेजूचो रूप आमी नवे जिवीत दिवूंक लासता. देवाक विश्वास देवा काढा जेजू सोबी आमकां विजय.